पेडणेचो आमदार आल्लेकारान 2022च्या विधानसभा वेंचणुकेत वेंचणूक आयोगाक खोटे प्रतिज्ञापत्र दिलां असो आरोप काँग्रेसीचो फुडारी संजय बर्डेन केला। हे विशीं तांणी फाटल्या 3 म्हयन्यां पयलीं वेंचणूक आयोगा कडेन कागाळ दाखल केल्ली, पूण अजून मेरेन ताचेर कित्याक कारवाय जावंक ना असो प्रश्न तांणी केला। वेंचणूक आयोगाचे मुख्य वेंचणूक अधिकारी भाजपाच्या हाताखाला काम करता असोय आरोप तांणी केला। देखून 8 दिसां भितर कारणां दाखल नोटीस काडूंक ना जाल्यार उच्च न्यायालयान कागाळ दाखल करतलो अशी शिटकावणी बर्डेन दिल्या। आमचो चीफ इलेक्ट्रोल ऑफिसर जो आहा ताका मेळपाक येयलो आयज तो हांगा ऑफिसान ना आनी गेली 3 म्हयने जाले हांवें पेडणेचो MLA वा प्रवीण आर्लेकर तेणी फॉल्स एफिडेवीट दिल्या म्हणून हांवें कंप्लेंट दिली। कित्याक लागून तर फॉल्स एफिडेवीट तेणी दुसऱ्याची प्रॉपर्टी 5/12 गिरी सर्वे विलेज सालिगांव पंचायतींतली विलेज गिरीज पडटा तेतून तेणी आपली प्रॉपर्टी दुसऱ्याची प्रॉपर्टी आपली म्हणून थंयसर फॉल्स एफिडेवीट दाखयल्या आनी आपली प्रॉपर्टी 5/12 विलेज गिरी ही प्रॉपर्टी तेणी शेत एग्रीकल्चर लँड विदाउट परमिशन, विदाउट सनद, विदाउट TCP अप्रुवल, विदाउट परमिशन ऑफ गिरीम पंचायत कसलेच अप्रुवल घेनासतना तेणी प्लॉटिंग करून भायल्या भायर एग्रीकल्चर प्लॉट विकलेलो आसा अशी हांवें कंप्लेंट दिल्ली आसा। आनी तेन्ना आमी इलेक्शन कमिशनाक जेन्ना एक एफिडेवीट भरता फॉर्म नंबर 26 भितर मेन्शन करता हे जे आपूण जे कितें बरोवन दिल्लेलें आसा इलेक्शन कमिशनाक देवा शपथ सांगता की खरें बरोवन दिल्लेलें आसा। जर आपूण चुकल्ले आनी कितें हें केलें जाल्यार हेतून आपूण जबाबदार आसतलो म्हणून आनी तेतून अशें म्हटलेलें आसा जर फॉल्स एफिडेवीट जर दिली इलेक्शन कमिशनाक जर अंडर सेक्शन 125A हेतून 6 म्हयन्याची शिक्षा आनी तो डिस्क्वॉलिफाय जाता अशें बरयलेलें आसा। आतां हांवें इलेक्शन कमिशनाक वीथ एविडन्स प्रूफ दिलेलें आसा। इलेक्शन कमिशन गेली 90 डेज जाले, मोर दॅन 90 डेज जाले। कायद्या अंतर्गत ताका घरा कडेन नोटीस काडूंक जाय आसली, शोकस नोटीस काडूंक जाय आसली, ती आज पासून तेणी काडलेली ना। पूण आमकां अशें दिसता की भारतीय जनता पार्टी सरकाराचो हेंचेर प्रेशर आहा काय म्हणून जर तेणी 8 दिसां भितर जर कंप्लेंट जर तेजी ताका आपूण शोकस नोटीस जर काडूंक ना हांव ऑनरेबल हायकोर्टा कडेन वयतलो।